प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना म्हणून एक नवीन आमचे प्राईम मिनिस्टर मोदी सरान एक नवी स्कीम चालू करतात. प्रायव्हेट आणि पब्लीक पार्टनरशीप अशी. प्रायव्हेट म्हणजे गायनेकोलॉजिस्ट म्हणजे बायलांचे दोतोर जे आसा प्रायव्हेट सेक्टरात तांणी महिन्याच्या 9 तारखेक हांगा येवन आपली 1-2 वरां ओपीडी करची आणि ती आमी घेवन आमी आमच्या इंडियन मेडिकल असोसिएशन गोवा बिजोलीम ब्रांचाच्या हातून आमी ठरयलें की आमचे कडेन 9 दोतोर आसा जे गायनेकोलॉजिस्ट आसा. सो ताणें प्रत्येकाने एकट्यान एक म्हयनो करचो. सो आयज 9 तारीख आसा. आयज पयलीं सुरू करतले आमचे सगळे सिनियर मोस्ट आहा डॉक्टर उल्हास करपे, मागीर ताज्या नंतर आसा आमी डॉक्टर अर्चना कामत, मागीर कशिश पटणेकर, कस्तुबाई यमुना हांगा फुडें येतलो न्हू, मागीर डॉक्टर लक्ष्मी, डॉक्टर सुबोध कासार, डॉक्टर विनायक करपे, डॉक्टर मिथुन महात्मे आणि आमचे दोतोर मराठी. ताज्या फुडें ती चालू उरतली. सुरवातीक अजून पर्यंत तितके अवेरनेस जाल्ले आसना, पूण म्हाका दिसता ओवर ए पिरियड ऑफ टायम इट वील बी व्हेरी मच वेल आमी सगळ्या कडेन करून ती बरी एक स्कीम आमी चालू करूं शकता. आणि दोगूय जाण प्रायवेट आनी पब्लीक हे कशें आमी एके कडेन येवन एक बरो लोकांक हेल्प दिवं शकता. दिस इज वॉट वी कॅन डू एज अ प्रेसिडेंट ऑफ IIMA because I am very happy that we are participating in a national program. This is the first of its kind in full Goa. Goa अशें systematic 9 महिन्याचे कोणें प्रोग्राम करेलो ना. So I hope that this program takes off and it continues very successfully. It all depends on all our doctors here. I am quite sure they will be very committed. The staff of the PSC, which पयली सुरवातीक आमकां तितके अवेरनेस जाना. So I think you are as a media also will be very important in projecting this, that these people will be available. सगळं अवेलेबल आसतले ओपीडी एवरी 9th of every month. 9 संडे आसल्यार मंडे पयली 2.5 ते 5 2 वरां करतले. आणि मागीर फुडें सपोज इफ यू रियली बिकम सक्सेसफुल एंड बेटर पेशंट वी कॅन सी फॉर अदर फॅसिलिटीज ऑल्सो वॉट एवर अवेलेबल. आमचे बाकी सर्जन कोण आता जाय जाल्यार वी कॅन मेक अवर सेल्फ अवेलेबल.